राज्याचे सरकाराचे स्वतःचे हेलिपॅड आम्ही तयार केला त्याबद्दल हांव सगळ्यात पहिली गोय सरकारच्या वतीन हांव केंद्रीय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि जी किशन रेड्डी जी मैं खास करके मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी और आपका सर, क्योंकि जिस तरह से इस हेलिपैड हमें मिला इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। म्हाका दिसता अशा पद्धतीच्या हेलिपॅडांतल्यान टुरिजमाक आनीकूय गोंयांत बूस्ट मेळटली। निश्चितच पहिलीच फावटी हेलिपॅड केल्या उपरांत म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टर आसतले किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टरात आसतले हेलिपॅडाचो यूज फॉर द गव्हर्नमेंट फंक्शनरीज आसतले किंवा प्रायव्हेट फंक्शनरीज आसतले टुरिजमाकूय बी बूस्ट दिवपा खातीर ह्या हेलिपॅडाचो उपयोग खूप बऱ्या पद्धतीन आमचे डिपार्टमेंट करतले। खास करून ह्या हेलिपॅडा खातीर म्हणजे विशेष करून आमचे सगळे अशोक कुमार आसतलो, निखिल आसतलो किंवा आमचो बदामी आसतलो, वन वी हॅव टेकन द इंटरेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हेलिपॅड तांकांय हांव खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता। आणि आयच्यान हे हेलिपॅड आमी लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूप खोस भोगता। नक्कीच आमी टुरिजम क्षेत्रात एक एक पाऊल फुडें मारीत आसा आणि ताज्या वेळार गोंय म्हणजे मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतना आणि आझादीचो अमृत महोत्सव करता आसतना हेलिपॅड लोकार्पण करपा खातीर म्हाका खूप बरें दिसता। देव बरें करूं।